बरो पैकी इंडोर हॉल ताजे बरोबर ट्रॅकिंग जॉगिंग फॅसिलिटीज आणि बाकीचो जी ग्रीन फील्ड आसा ते सगळे एक व्यवस्थितपणे एक प्रोजेक्ट हांगा पैंगीणकारां खातीर मेळटा आणि तो अवघ्या एक 10 म्हयन्यां भितर काणकोण पैंगीणकारांक आनी पळोवन काणकोणकारांक तो मेळटलो अशी हाजी म्हाका खात्री आसा. जश्यो मायनीचे संकट येतकच आनी म्हाकाय दिसतालें की हो ग्रावंड तसो सादो ग्रावंड जावचो न्ही, एक काणकोण तालुक्याचो एक आकर्शण अशा प्रकारचो ग्रावंड जावचो ही म्हाजी अपेक्षा आसली. आनी त्या अपेक्षे पुर्ती करत आसतनाच की नॅशनल गेमीचो प्रस्ताव जे वेगवेगळ्या भागांनी एक व्हडले ग्रावंड करपाची मागणी किंवा त्या नॅशनल गेमीच्या हाजे प्रमाणे सावळवाडा जावं नावेली जावं किंवा ताजे पयलीं लुसोफने गेमीचे जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी केलें की त्या अनुसार तशे प्रकारे जावचें हें म्हाका दिसतालें. आनी नॅशनल गेमीच्या एक निमित्त साधून की पैंगीणचो ग्रावंड एक सुसज्ज जावचो हें म्हजें स्वप्न आसा न्ही, की आज प्रत्यक्षांत फावंडेशन स्टोन दवरून की लोकांच्या मना मदें अनेक प्रश्न आशिल्ले ताजे आज खरें अर्थान पूर्णविराम दिलो वता. आनी ह्या ग्रावंडा खातीर आमी सादारणशे 24 कोटी 12 लाख रुपया ह्या ग्रावंडा खातीर खर्च करता. आनी तातूंत इंडोर एक सुसज्ज असो आनी वेगवेगळ्या प्रकारच्यो इंडोर गेम्स खेळपा खातीर ते प्रोविजन केल्लें आसा.